नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पंतान दिलो मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो. भाजप बेगीनूच दाखल करतलो सत्ता स्थापनेचो दावो. दोन दिसां भितर जातले गोंयांत नवें सरकार स्थापन. सोमारा विधानसभा जातली बरखास्त. नव्या सरकार स्थापणुकेंत मोगो पक्षाच्या वाट्याविशीं केंद्रीय नेत्यांनी घेतिल्ल्या निर्णयाचेर थळावे नेते बेजार. फोंडेचो पात्रांव वेंचणुकेंत कांटार पास. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती व्हडा उमेदीन. पुराय गोंयभर खासा कार्यावळींचे आयोजन. गोंय विधानसभेन 19 नवी मुखामळां. प्रस्थापितांक दिलो धक्को. मोगोच्या अपेसाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स जापसालदार म्हणटा सुदीन ढवळीकार. मिना खणीच्या पिठातले उदक शेतकामा खातीर कित्याक दिनात म्हूण विचारपाक गेल्ल्या शेतकारांक पुलिसांनी उडयले भितर. आनी आतां खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजभवनार वचून राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. देखून भाजप बेगीनूच सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक शकता. विद्यमान विधानसभा सोमारा 14 तारखेर बरखास्त करतले. तसो निर्णय कालचे मंत्रिमंडळाचे बसकेन घेतला. देखून नव्या सोपूतविधी सुवाळ्याची तारीख फाल्यां मेरेन निश्चित जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट मेळ्ळ्या उपरांत फुडलो प्रोसिजरल सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. ताच्या खातीर काल आमी कॅबिनेट घेतली. कॅबिनेटान 2 रेजोल्युशन पास केली. एक रेजोल्युशन जे सगळ्या गोंयकारांचो धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन, फाटल्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरान आमकां काम करपाची संदी दिली म्हणून, आनी दुसरो रेजोल्युशन एसेंब्ली डिजॉल्व करपाचो. ही दोनूय रेजोल्युशन सबमीट केली आनी आज म्हजें रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर हांवें सबमीट केलें. तें रेजिग्नेशन तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत केअरटेकर CM म्हणून तांच्यांनी म्हाका अपॉयंटमेंट दिली, वीच इज स्टील द फर्दर डिसिजन्स. 4 राज्यांची शपथविधी जावपाचो आसा. 4 राज्यांच्या शपथविधीचेर अजून केंद्रांतल्यान निर्णय जावंक ना. केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्या उपरांत रोखडो 4 राज्यांच्यो डेट्स येतल्यो. तेच्या उपरांत 4 राज्यांनी शपथविधी. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल भाजपा वटेन लागल्या उपरांत शुक्रारा दिसा भाजपाची मंत्रिमंडळाची बसका जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे बसकेंत 14 मार्चाक विधानसभा बरखास्त करपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती सावंतान दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या अध्यक्षतायेखाला शुक्रारा जाल्ले कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत विधानसभा सोमारा बरखास्त करपाचो निर्णय जाला. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत आयल्या उपरांत नव्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करपा खातीर बसका जातली. 40 सिटांच्या विधानसभेत भाजपाक 25 आमदारांचो तेंको जरी आसलो तरी लेगीत सरकार थापणुकेचो दावो अजून मेरेन भाजपान केल्लो ना. भाजपान गोंयांत 20 जाग्याचेर जैत जोडला, जाल्यार 3 अपक्ष आनी मोगोच्या 2 आमदारांसयत भाजपा फुडें सरकार स्थापन करतली. पक्षाच्या नेतृत्वाचो निर्णय आणि नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचो वेळ थारोवपाचो अधिकार पुरायपणान संसदीय समितीकडे आसा अशें भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी बेरेस्तारा सांजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. आज मिटींग आशिल्ली. एक्चुली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आणि कॅबिनेट म्हणजे असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान
रिजोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ही डिजॉल्व करता आनी ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले. सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आनी फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स केन्ना वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आनी तेज्या उपरांत बाकीच्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो कंप्लीट जातल्यो. मजगती मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकाराच्या मगो आणि भाजपाच्या युतीविशीच्या प्रश्नाक मात प्रमोद सावंतान कांयच स्पष्ट जाप दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 20 भाजपाचे आमदार आणि 3 अपक्ष आमदारांचो तेंको आसून लेगीत भाजप मोगो पक्षाक सरकारा भितर वांटेकार करून घेवपाक कित्याक तयार जाल्यात हाचे वयल्यान भाजपा भितर मतभेद निर्माण जाल्यात. भाजपाच्या गोंय फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांचेर निर्णय धुकलतात आनी कानार केस काडटात. मतभेद आसात हे गोंयच्या भाजपांतल्या फुडाऱ्यांनी चलोवन दाखयला. 20 भाजपाचे आनी 3 अपक्षांचो तेंको आसून लेगीत मोगोचो तेंको कित्याक जाय असो विशय सध्या भाजपान गाजता. मोगो घेवपाच्या निर्णयाचेर गोंय भाजप खोशी ना. विचारल्यार निर्णय केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर म्हूण सांगतात. व हे डिसिजन स्टेटीक मान्य, स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला. आमची सेंट्रल पार्टी आसा तातूंत सेंट्रल सांगता थोडे तुमचे आमदार एमजीपीक ओपोज करता हय सपोर्ट करपाक ग्रुप जाल्या. एमजीपीचे सपोर्ट दिल्यार थोड्यांक अपसेट जाले हे पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पार्टिसिपेट लेटरां दिली आनी एमजीपीनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेली कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे ते पळयतात त्यामुळे हांव एमजीपी शुड बी केप्ट आउट बाय सम ऑफ तुमचें मत कितें आहा? See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत आसताच न्हू. मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संवसार दुसरे भाशेन जावपाचो. मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय. सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पण आमच्याहून चड विचार आमचे हायकमांड करता, आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करता आनी आमचे सेंट्रल नेते करतात. ते कितें करता ते म्हत्वाचें. तांकां दिसता अमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता, चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता. एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सां चलतलो ते दिश्टीन ते विचार करतले न्हू. फोंडेचो आमदार रवी नायक अंदू फकत 78 इतकी चड मतां घेवन विधानसभेच्या वेंचणुकेंत कांठार पास जालो. ह्या फेरयेंत एके फेरयेंत रवीचे दाले जड जाल्यार दुसरे फेरयेंत केतन भाटीकाराचे अशी रस्सी खेच निमाणे मेरेन पळोवपाक मेळ्ळी. कोण पडटा आनी कोण जिखता हांची उमळशीक निमाणे मेरेन उरली. मतमेजणी सोंपतकच फोंडेच्या राजकीय भिष्माचार्यान तरणाट्या दोतोराक आडवो उडयलो आनी हारता हारता रवी परत एकदा जिखलो. फकत 78 मतांनी जिखलेलो गोंयचो माजी मुखेलमंत्री आनी फोंड्याचो पात्रांव रवी नायक हरता हरता निमणेक जिखलो आनी रवी नायकाच्या जिवान जीव आयलो. जिखल्या उपरांत मात हांव जिखतलोच असो विस्वास म्हाका आशिल्लो अशें तो म्हणटा. हांव थंड आशिल्लो काल कावंटींग जालें थंड बसलो हांव जाणा कितें तरी जातलें आनी हांव जिखतलो ते प्रमाणे जिखलो. म्हाका सपोर्ट केला मोंडा मतदारसंघाचे सगळे तशें लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. त्यांच्या हांव देव बरें म्हणटा ते एक म्हाका संदी दिली आनी 5 वर्सां काम करता. एका तेंपार कायम 4 आंकडी मतांनी जिखपी रवी हे फावट मात 100चे मताधिक्य पूण मेळोवपाक शकलो ना. ते खातीर सरकारा भितरले ताचे स्थान इतलेय घटमूट ना हे रवी बेस बरें जाणा. ताका लागून रवीक आतां पक्षा भितून सामंजस्यत्वाची भुमिका वठोवची पडटली. फोंड्या खातीर कितें प्रतिनिधित्व आसतलें काय म्हणटा मंत्रिमंडळान बीन तशें दोग जातलो. एक सिनियर मोस्ट तुमी आसा आनी आतां पर्यंत बरें हेचेर काम केलां म्हणटा तेंचेर पार्टीचेर निर्णय करता आनी तेका घेवन जो आमचो लिडर जातलो तो आमी ते बसून एके काळार मुख्यमंत्री गृहमंत्री इतकी मोठी पदां सांबाळपी हो राजकारणी
बहुजन समाजाचो फुडारी म्हण ताका लोक पळयतात. गुंडगिरी, दादागिरी बंद उडोवपा खातीर रवीन गोंयान केल्लो वावर गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक जडणघडणेंत म्हत्वाचो थारला. मात इतके आसूनय पात्रांव हे फावट काठार वेंचणूक कित्याक जिखलो आसूं काय हो प्रस्न आसाच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन जाल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिरामार समाधी थळार वचून फुलां घालून भाऊसाहेब बांदोडकरांक आर्गां ओंपली. गोविंद गावडे वांगडा रवी नायकान लेगीत भाऊच्या पुतळ्याक हार अर्पण करून ताका आर्गां ओंपली. त्याच वांगडा भाऊसाहेबांच्या जयंती निमतान दिवचले खासा कार्यावळींचें आयोजन जाल्लें. ह्याच निमतान राधाकृष्ण विद्यालयांत स्टुडंट डे मनयलो आनी विद्यार्थ्यांक इनामां भेटयलीं. मुख्याध्यापक चंद्रकांत हांच्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकार हांच्या फोटवाक फुलांचो हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. ह्या फावट गोंयच्या विधानसभेन 19 नवी मुखामळां दिसून येतली. प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत हे नवे उमेदवार विधानसभेन आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतले. हळदोण्या काँग्रेसीच्या काल्लूस फरेरान ग्लेन टिकलोक मात दिली. मया भाजपाच्या प्रेमीन शेटान जैत जोडले. मांद्र्या मोगोपाचो जीत आरोलकर किंग मेकर थारलो. मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मिलिंद नायकाक धक्को दिलो. नावेली भाजपाच्या उल्हास तुयेकरांक मत विभागणेचो बरोच फायदो जालो. वालंका आड 430 मतांच्या फरकान ताणें जैत जोडले. नुवे काँग्रेसीचो आलेख सिक्वेरा जिखलो. बाणावले आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगसान हेवीवेट नेतो चर्चिल आलेमावाक हारयलो. दिवचले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये जिखलो. कुट्टाळे अपक्ष उमेदवार आंतोनियो वाजान जैत मेळयले. कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या राजेश फळदेसायान जैत जोडले. कुंकळे युरी आलेमावान भाजपा उमेदवार क्लाफास डायसाक हारयलो. पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान मोगोपाच्या राजन कोरगांवकाराक हारयलो. पर्या दिव्या राणीन सुमार 14,000 मतांनी जैत जोडले. केप्या एल्टन डिकॉस्टान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक हारयलो. साळगांवा काँग्रेसीच्या केदार नायकान जैत जोडले. शिवोले डिलायला लोबो सांत आंद्रे मतदारसंघात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या विरेश बोरकारान जैत जोडले. सांताक्रूज रुडोल्फ फर्नांडीस वास्को कृष्णा साळकार आनी वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा जिखलो. तृणमूल काँग्रेसीक वांगडा घेवन 12 मतदारसंघ वेंचून हाडपाचो आत्मविश्वास दाखयल्ल्या सुदीन ढवळीकरान मोगो पक्षाच्या अपयशा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जबाबदार धरला. ह्या वेंचणुकेन आरजीचो एकूच उमेदवार वेंचून आयला. पूण आरजीचो वोट शेअर 10% आशिल्ल्या कारणान मोगो पक्षाचे उमेदवार पडल्यात असो आरोप ढवळीकरान केला. आरजी सबंद गोंयांत हे वोट केलो. नवो पक्ष आसून सुद्दां तांणी त्या 10% पेक्षा वयर वोटी तांणी काडले. सरप्रायज थिंग म्हणजे फोंड्या सारक्या तालुक्यांत आरजी बरीच मतं पडली. इतलेंच न्हय तर जी आरजीन मतं काडली दॅट इज द सरप्रायज. 2,500 काय 3,000 2,000 आणि जे कडेन भरपूर काम आमी केलें थंय आर्जीक मतं पडली. हे पळोवन हांसचें रडचें काय दुख्ख करचें हेंय म्हाका कळना. पूण हांवें स्पोर्टिंगली घेतलें. आय एक्सेप्टेड ऑल द डिफीट्स ऑन माय शोल्डर्स. वेंचणुके उपरांत हांव भाजपात वचचो ना अशें म्हणपी ढवळीकरान सत्तेन वांटो मेळचो म्हण आतां भाजपा कडेन तडजोड करपाची भुमिका घेतल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आग्रो केलो म्हणूनच हांव भाजपाक तेंको दिता अशें सांगीत ढवळीकरान भाजपाकूच आपली गरज आसा अशें परत उलोवन दाखयला.
आनी आमकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमी आतां जे गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पक्षाचे तांचे पयले लिडर जे आसा दिल्लीचे तांणी म्हाका स्वता फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय विदावट एनीथींग आमकां कितें मेळचें अशें दिसना खूब जाणांनी काल कॉमेंट मारल्या आमकां मेळचें अशें दिसना आनी हांव परत एकदां स्पश्ट करता विदावट किपींग एनीथींग इन मायंड हांवें भारतीय जनता पक्ष जो 20 आनी ज्या 3 इंडिपेंडंटांनी तांकां सपोर्ट केला तांकां हांवें मन बसून सपोर्ट केला आनी हो सपोर्ट मगो पक्षाची एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगून केल्लो आसा. गोंयांत कितलीशींच सरकारां आयली आनी गेली पूण दर वेळा सत्तेन कशें घुसपाचें हाची जाणविकाय ढवळीकार भावांकडे आसा हे दर वेळा प्रमाण ह्या वेळा लेगीत दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे, पणजे, फोंड्या, सांखळे आनी नावेले मतदारसंघात भाजपाचे 5 उमेदवार काटार पास जाल्यात. कुडचड्या निलेश काब्राल काँग्रेसीच्या अमित पाटकरा आड 672 मतांनी वेंचून आयलो. पणजे बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकारा आड 716, फोंड्या रवी नायक मोगोच्या केतन भाटीकारा आड फकत 77 मतांनी, सांखळे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानी आड 666, जाल्यार नावेले भाजपाचो उल्हास तुयेकार राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वालांका आलेमावा आड 430 मतांनी वेंचून आयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री निलेश काब्राल, आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात आनी उल्हास तुयेकर 1000 परस उण्या मतांच्या फरकान वेंचून आयल्यात. म्हळ्यारूच गोंयकार तांचेर रागार आशिल्ल्याचे हांगसर दिसून येता. उदरगतीचे दृश्टीन वास्को मतदारसंघाचेर खासा लक्ष दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला म्हूण वास्कोच्यान वेंचून आयिल्ल्या दाजी साळकारान सांगलें. वास्कोकारांक सरकारा कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. वास्को एक बऱ्यांतले बरें शार करपाचो हावेसूय दाजी साळकारान ह्या वेळार उक्तायलो. वास्को खातीर तुमी कितें तरी एक स्पेशल एक पॅकेज दिवपाक जाय म्हणून, कित्याक वास्को असो एकूच शार आसा जाका पयल्यार पसून भंय दिसता. रस्ते पाड, खंयचे गार्डन्स पाड, हें पाड, म्हणजे खंयचीच गोश्ट बरी दिसना. सो आतां CMन आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण स्पेशल लक्ष घालतलो वास्को खातीर म्हणून. सो आमचो तो एकूच एम आसतलो की ह्या 5 वर्सांत एक प्रेझेंटेबल वास्को सगळ्या वास्कोकारां मुखार दवरप. आतां बायणा बीच तुमी पळयलो जाल्यार फक्त 2 शॅक्स आयल्या, पूण आतां इतले लोक येतात थंय की गर्दी जावपाक लागल्या. आतां इल्ले जावन ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागपाय. आमची स्पोर्ट्स एक्टिविटी थंय स्टार्ट जाल्या. अशे एक्टिविटी स्टार्ट जाल्यार ट्युरिस्ट हांगा येतले. टुरिस्ट एट्रॅक्शन जावपा खातीर आनी कितें करूंक शकता आमी. आमचे बॅट आयलंड आसा, वेदर वी कॅन डेवलप बॅट आयलंड, थंय कितें PPP प्रोजेक्ट करून कितें करूंक शकता आमी. सो दीज आर ऑल ऑप्शन्स आमी अवेलेबल फॉर वास्को. वास्को सामकें हें आसा, म्हणजे तूं कितेंय करूंक शकता वास्को. ओन्ली फक्त गव्हर्मेंटाचो सरकाराचो सपोज सपोर्ट मेळत. आमचे तांतयाच्या सायडीन बरें तळें आसा. इफ यू कॅन डेवलप दॅट, म्हणजे बरो सिटींग एरिया केली, बरो हें केलें, म्हणजे खुबशे आमचे स्वप्नां खूब आसा. आतां त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर मारता. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी खंय तरी मातशें कनेक्शन दवरून थंयच्यान कितें फंड्स मेळटा जाल्यार आमी युटिलायज करपाक पळयता. सो फक्त देवान साथ दिल्या पुरो आमी मेहनत खूब करतले. कालूच आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या ती लेजिस्लेचराची. सो अजून कांय तशें डिसायड जावना. सो जशें जशें एक 2-3 दीस वतले, मातशी क्लॅरिटी जातली. सारक्यार जाग्यार बसलो की आमी ऑटोमॅटीक फर्स्ट थिंग वी वील एप्रोच. कित्याक वास्कोकारांचो सगळ्यात मेन डिमांड आसा की बस स्टँड बरो जावचो म्हणून, आनी तो आमी सगळ्यात बेगीन स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फायर स्टेशनूय जातलें, बायणा पावर हावस आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो 100% मार्गाक लागतल्यो. आज सरकार आयलो म्हणटकूच एक आमकां भंय ना की डेव्हलपमेंट वील शुअरली हॅपन इन वास्को. ताजे बद्दल वास्कोकारांक निश्चित रावचें. वी वील डू ऑल द हार्ड वर्क वीच इज नेसेसरी फॉर वास्को.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारूया फुडल्या खबरांचेर. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण शेतकारांक मिना खणींतलें उदक शेतकी खातीर वापरूंक दियात म्हूण मागणी करूंक गेल्ल्या शेतकारांक पुलिसांनी अटक केली. हे शेतकार फाटले 5 दीस जाले सेगीत आंदोलन करतात. शेतकारांक उदक दिनासतना मिनाची येरादारी सुरूच आसा असो आरोप शेतकारांनी केला. 11 मार्चाक उपजिल्लोधिकाऱ्यान आनी मिना संचालकान थळावची पळोवणीक करपाचें आश्वासन दिलां. 13 शेतकारांक भितर उडयले आनी उपरांत जामिनीचेर तांकां भायर काडले. नमस्कार. हांव जयेश्वर गावडे, पिसुर्ले शेतकरी संघटनाचो मेंबर. आमी आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुर्ल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें, कितें मायन डिपार्टमेंट येतालें म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर. थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून गेले. हांगा उखलून गेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयलें. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, की ताका मारता तो आवाज येयल्लो. ताका मारलो सुद्दां आमकां खबर ना, पूण मारता तो आवाज येता. आवय रे बाबा रे म्हणटा तो आवाज येयला इतकें आमकां खबर आसा. आनी आमी आमच्या हक्का खातीर गेल्या. कित्याक आमकां 2-3 वर्सां जालीं आमच्या शेताची हे गावना, लुकसाणी गावना. आमच्या शेतान माती पडलेली आसा, पाणी ना आमकां. धड खातो जाल्या शेताक पाणी ना, गोरवांक पाणी ना, कांयच ना. त्या खातीर आमी हक्का खातीर आमी दिसतर एक कॉपीच्या मार्फत आमी गेल्ले गव्हर्मेंटाक पळोवन. तरी आसतना आमकां हांगा हाडून सगळे दिसभर आमकां हांगा दवरले. SC खातीर राखून दवरिल्ल्या पेडण्या मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेचून आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकराक मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी गोंय रिपब्लीक पार्टीच्या अध्यक्ष सतीश कोरगांवकरान केल्या. पेडण्या घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. ह्या वेळार पार्टीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या गोंयचे जनतेन भारतीय जनता पक्षाक मॅन्डेट दिलेले आसा. तेंचे 20 उमेदवार निवडून हाडलेले आसा. ताका लागून हांव रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीन संपूर्ण गोंयचे जनतेचे हांव हात जोडून आभार व्यक्त करता. तशेंच ह्या निवडणूक खूब अटीतटीची आसली निवडणूक, कारण वेगवेगळे पक्ष ही निवडणुकीन सहभागी जाल्लेले आनी तेच्या खातीर मतांचें स्प्लिटेशन जावपाची खूब शक्यता आसली आनी त्या पद्दतीन ती जालेली आसा. तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी जमून काम करून भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा संधी दिलेली आसा. तेच्या खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता, तसेच त्यांचे आभारूय मानता. आणि खास करून आयज ही पत्रकार परिशद पेडण्या मतदारसंघात आमी घेतलेली आसा, पेडण्या तालुक्यात घेतलेली आसा. हेजें कारण अशें आसा की पेडण्या मतदारसंघ हो SC रिझर्व मतदारसंघ आसा. आपल्या पहिलेच वेंचणुकेंत एक सीट काडून एकूण मतां मदीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 9.54% मतां काडली. ह्या फावट 9,65,997 मतदारांनी मतदान केल्ले. तातूंतल्यान 92,175 मतदारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत दिले. पहिलेच फावट वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षां वांगडा आपलोय क्रम टक्केवारींत लायलो.
सगळ्यात पोरणो पक्ष आशिल्ल्या मोगो पक्षाक लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फाटीं उडयलो. वेंचणुकेंत भाजपान 20 जागे जिखून 33.31% मतां मेळयली, तर काँग्रेसीन 11 जागा जिखून 23.46% मतां मेळयली. मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशन सुरू जाला. निरीक्षक महेश केरकार हांच्या सयत उपनिरीक्षक दीपक हळणकार, 2 सहाय्यक उपनिरीक्षक आनी हेर कर्मचारी मेळून 23 जाणांची नेमणूक जाल्या. नवे वाडो काय न्यू वाडो? श्री गणपती संस्थान न्यू वाडेम वास्को हांगसर उबारिल्ल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे शुक्रारा दिसा उक्तावण जाले. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण शिक्षक गणेश गोपाळ गावडे आनी राजीव ढवळीकार हाजीर आसले. ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोक उपस्थित आसले. किंगमेकर जावपाची मोगोवपाची सपनां वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मातवे भरण जाली. तृणमूल काँग्रेसी वांगडा युती केल्ल्या मोगोवपाक फकत 2च जाग्यांचेर समाधान मानचें पडलें. देखून निकाला उपरांत फाटीं पडिल्ल्या मोगोवपाक स्वता जावन भाजपाक तेंको दिवचो पडलो. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. 5 मेळटा पळया तुम्ही अजाप जातले 5 जातले आणि काँग्रेस 10 किंवा 2 आसा आमच्या बरोबर आसा. गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष म्हणून वळख आशिल्ल्या मोगोपान तृणमुला वांगडा युती करून माती खाल्ली अशें म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना. 5 जाग्यांचेर जैताचो दावो करपी सुदीन ढवळीकाराक 2 जाग्यांचेरच समाधान मानचें पडलें. भाजप बरोबर वचपा हांव तृणमूल बरोबर आसा, भाजप बरोबर कसो वतलो? तृणमूलान भाजप बरोबर वचपाचें आमंत्रण दिलें जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. निकाला उपरांत भाजपाच्या जैतिवंत उमेदवारांची बसका जाली. हे बसकेक भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हाजर आशिल्लो. ह्या वेळार फडणवीसान मोगोपान भाजपाक तेंको दिल्ल्याचें उलोवन दाखयलें. आम्ही कालच हे अनाऊन्स केलं होतं की आमचे 21 आले तरी आम्ही काही लोकांना आमच्या सोबत घेऊन चालणार आहोत आणि त्याच परंपरेनुसार हे 3 अपक्ष असतील किंवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टीनेही भारतीय जनता पक्षाला समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे. त्यामुळे MGP देखील आमच्या सोबत असणार आहे. मोगोपान तृणमुलाक वांगडा घेवन 15 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयल्ली आनी सुदीन ढवळीकारान आपूण मुख्यमंत्री जावपाची इत्साय उलोवन दाखयल्ली. पूण भाजपाक 20 जागे मेळ्ळे आनी 3 अपक्षांचो तेंकोय मेळ्ळो. ताका लागून किंगमेकर जावपाची मोगोवपाची सपनां धुळीक मेळ्ळी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. गोंयांत भाजपा मोगो आनी अपक्षांच्या मजतीन सत्ता स्थापन करतली हें थारलांच. आयज ह्या संदर्भान राज्यपालांकडेन उलोवप करपा खातीर भाजपाचे ज्येष्ठ केंद्रीय नेते गोंयांत हाजीर जातले आनी भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करतले.
ह्या बसकेन मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताच्याच नावाचेर मोहरबंद जातलो अशें कळ्ळां. नेत्याची निवड जाल्या उपरांत भाजपाचे हेर नेते मगो आनी अपक्ष उमेदवारां वांगडा राज्यपालांची भेट घेवन सरकार स्थापणुकेचो दावो करतले. मोगो पक्षान काल आपलो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें पत्रक भाजपाक दिला. तसोच अपक्षांनी लेगीत आपलो तेंको भाजपाकूच आशिल्ल्याचें सांगलां. वेंचणूक लडोवपाक जाय तसो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान मडगांवचो तृणमूल उमेदवार महेश आमोणकरान टीएमसी पक्ष सोडलो. ताणें आपले सगळे पदांचेर राजिनामो दिवन पक्षाक सोडचिट्ट दिली. महेशान ह्या पक्षाचे काळे सत्य लोकांमुखार दवरपाचो यत्न केलो. उमेदवारांक खर्चाक फकत 25 लाख रुपया दिवन तृणमूलान फटयला असो आरोप महेशान केला. आमची जी आतां वेंचणूक आशिल्ली 10 तारखेक ताज्या पयलीं एक्चुअली डिसिजन घेतिल्लें हांवें. जेन्ना आमचें इलेक्शन फेब्रुवारी 14 तारखेक जालें तेन्ना 2 दिसांनी डिसिजन घेतिल्लें की हांव TMC मार्फत भायर सरतलो म्हणून. पूण जशें एक आमचे कारणामुळे कित्याक हांव उमेदवार आसल्या प्रमाणे हांव ते भायर सरपाक शकना, कित्याक डिसक्वॉलिफाय जावपाक शकता म्हणून हांव उगी राविल्लो. कित्याक जें म्हाजे कडेन घडिल्लें तें एक्सपोज करून मडगांवकारांक पयलीं तरी सांगपाक शकना आशिल्लो. जेन्ना पळय जे TMC पार्टी म्हणटा तांच्यांनी डॉरिस टेक्सरा भायर सरिल्लें हांव कांय उलोवंक नाशिल्लो, कित्याक ताका कितें घडिल्लें आसतलें. पूण म्हाका जेन्ना घडलें इलेक्शना टायमार 5 दिसां पयलीं तांच्यांनी जो म्हजो घात केल्लो तो असो बाकीच्या कॅन्डिडेटांक केला जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण बाकीच्यांक केला म्हण आयकलां हांवें. फायनान्शियली जावं आनी कितें हांव म्हणना, पूण जे कितें पळय मोरल सपोर्ट आसता आमकां जाय पडटा इलेक्शना टायमार कॅन्डिडेटांक, तो सगळोच सपोर्ट तांच्यांनी काडून घेतिल्लो आशिल्लो म्हजो 5 दिसां पयलीं. कांयच ना, फक्त ऑफिशियली तांच्यांनी एक तें हांव तुमकां पत्रकारांक लिपयना, ऑफिशियली 25 तेंच्यांनी म्हाज्या एकावंटान घातिल्ले आनी कांयच ना सोड. पूण हांव काय म्हणटा ते 25 लाख आमकां कितें आसता तें ऑफिशियली दाखोवचें पडटात, कितें खर्च जाता कितें जाता तो. पूण जो पळय मडगांव, आतां पत्रकारांक खबर आसतलें मडगांव काय फोकाणा न्ही रावप ताचे अगेन्स्ट, दिगंबर कामतेचे अगेन्स्ट म्हणटा ते. मोरल सपोर्ट म्हणजे मडगांव कितें कितें पळय जे वोटरांक जाय पडटा ते पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आसता. मोरल सपोर्ट जे पळय वोटरांक कितें जाय पडटा कितें ना पडटा ताचेरूच वोटर चेंज जाता तें सगळें तुमकां खबर आसता. तें हांव तोंडी काडपाक शकना. तें जर विटामीन एम म्हणटा तो तोच म्हणटालो मडगांवकार पयलीं, आनी ताचे कडेन विटामीन एम ते मायनिंगाचे भरला न्ही ते बरोबर ताणें काडून दाखयलें लोकांक. ज्या मनशाक तूं जर महेशा म्हाका भिवून आशिल्लो जाल्यार इतले पयशे मोडपाक गरजूच नाशिल्ले. आयज एक बायल मनशां मेळ्ळी ती सांगता आपणाक नेसाय पयशे हाडून दिले, नेसाय विटामीन एम तिका दिले, ती घट जाली, पूण तरी ती सांगता आपण तुका मारिल्ले म्हाका महेश. पूण अशें कशें जालें काय म्हणटात. हांवें म्हटलें सोड म्हाजे कडेन तितले तांच्यांनी दिलेच ना आनी हांव तातूंत म्हटलें कमी ठरलो आनी खुबश्या कॅन्डिडेटाक त्रासान उडयले TMCन. म्हणजे TMC म्हाका अशें दिसता की ही पार्टी फुडें कोणाक सपोर्टाक आसपाना म्हणून हांवें म्हाजो जो कार्यकर्त्यांक घेवन हांव निर्णय घेवपाचो 7 दिसान म्हणून आयज हांवें ताजेर डिसिजन घेतला आनी हांव ताजेर हें जाला. हय आतां दिले इमेलाची धाडले तांकां ऑलरेडी, तुमकां कॉपी दिता. राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेन सांत आंद्रे मतदारसंघातले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे विरेश बोरकर हाणें आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा हांकां हारोवन यश मेळयलें. सांत आंद्रे मतदारसंघात आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा वांगडा रामराव वाघ, रामा काणकोणकर, अँथनी फर्नांडीस ह्या उमेदवारांक अपेस फावो जालो. ह्या मतदारसंघातल्या पक्षाचे मनोज परब आनी कार्यकर्ते आपल्या यशाचे खरे मानकरी आसात अशें बोरकर हाणें सांगलें. आपल्याक ह्या यशाची 100% खात्री आसली अशें ताणें जैता उपरांत सांगलें. तृणमूल काँग्रेसीचो एकूय उमेदवार जिखपाक पावलो ना. जायरात आनी उमेदवारांचेर कोट्यांनी रुपया मोडिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसीक निर्शेवणी सोंसची पडली. तृणमूलच्या प्रचारा खातीर प्रशांत किशोर हांच्या आयपॅक कंपनीचे लोक कांय म्हयन्या पयलीं गोंयांत आयिल्ले, मात तांचो कांयच फायदो जालो ना. तृणमूलान 26 जाग्यांचेर गोंयांत वेंचणूक लडयल्ली. 2 जाग्यांचेर तृणमूलाच्या उमेदवारा परस नोटाक चड मतां मेळ्ळ्या.
देखून गोंयांत तृणमुलाची नवी सकाळ जावपाक शकली ना. आणि आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसावा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आता नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. 2017च्या वेंचणुकेन रमेश तवडकराक इजिदोराक हारयल्लो. 2022च्या वेंचणुकेन भाजपान परत एक फावट रमेश तवडकराक तिकेट दिली आनी ह्याय फावट ताणें जैत जोडले. कार्यकर्त्यांच्या आनी वांगड्यांच्या फाटबळाक लागून आपूण जिखून आयिल्ल्याची खोस रमेश तवडकरान उक्तायल्या. कार्यकर्ते सदांच आपल्या सांगातान आसले आनी ह्यान फुडेंय आसतले असो विश्वास ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. लोकांनी आपणाक वेंचून हाडलो म्हूण आपूण तांचे उपकार मानता अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. म्हाका पुराय खात्री आशिल्ली की हांवें सबंद निवडणूक लढयत आसतना म्हणजे 8 जरी उमेदवार उरले, 8 खंयच्याच उमेदवाराच्या विकनेसा संदर्भात हांवें केन्नाच ताजेर चर्चा करूंक ना आनी ताजेर वापरय केन्नाच करूंक ना. म्हजी स्ट्रेंथ जी आसा न्ही सगळ्यांत मोठी ऑर्गनायझेशन ही म्हजी स्ट्रेंथ. दुसरी म्हजी स्ट्रेंथ म्हणटा ती कार्यकर्ते. कार्यकर्त्यांचे संपर्क आणि आनी ऑर्गनायझेशन हे दोन म्हज्या फुडें आशिल्ली म्हजी ताकद जी आसा ह्या ताकदीचो हांवें पूर्ण 100% उपयोग केलो आनी त्यामुळे म्हाका 2022 निवडणूक जी आसा न्ही ती जिखपाक सोपी गेली. अनेक फुडाचे लोक विस्परींग करतले. ज्या दिसा निवडणूक तिकेट दिली त्या दिसा पासून मध्यंतरी पूर्णपणे इलेक्शनाच्या प्रोसेसांत जी आसा न्ही हांवें जी ऑर्गनायझेशन ताकद लायिल्ली प्रत्येक बुथाचेर आनी हाजो म्हाका पूर्ण 100% खात्री आशिल्ली. प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिल्ली जबाबदारी म्हाका पर टेक की 59 बुथांचो रिपोर्ट म्हाका मेळटलो आनी ताजेर एखादें मुवमेंट कितें करपाक जाय, कशें वचपाक जाय आनी म्हजी जी लीड आमी अपेक्षीत करताली आसा म्हणजे आमकां जिखपाची जी स्ट्रेंथ आसा ती कायम उरली. निकाल आमी 3051 मतांनी विजय जाल्लो आसा. त्यामुळे ही निवडणूक तशी खूप मोठी स्पर्धक तरी चलूंक. पर्राची सरपंच डिलायला लोबो हाणें शिवोले मतदारसंघात जिखून एक इतिहास रचयलो. ह्या मतदारसंघांतल्यान भोवसंख्येन जिखून येवपाची परंपरा निमाणें लोबो हाणें मोडून उडयली. त्या भायर ह्या मतदारसंघांतल्यान डिलायलो लोबो ही बार्देस म्हालांतल्यान फाटल्या 28 वर्सां उपरांत विधानसभेन वचपी पयली बायल उमेदवार. ह्या विधानसभा वेंचणुकेन डिलायला लोबो हांकां 1727 मतांची आघाडी मेळ्ळी. तांकां मतदान टक्केवारी प्रमाण 38.89% म्हळ्यार 9699 मतां मेळ्ळी. शिवोलेचे 4 खेपे प्रतिनिधित्व केल्ले आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकर आनी फाटले खेपे जॉयंट किलर थारिल्ले आदले आमदार विनोद पालेकर हांचो पराभव करीत लोबो हाणें बायल आमदार म्हणून जैतिवंत जावपाचो मान मेळयलो. खोशी भोगता. आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर आवर लॉर्ड जिजस, सेंट अँटनी, सगळे हांगासरले देव शिवोलचे आनी हांगा शिवोलकारांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या सगळे शिवोलच्या वोटरांक तेणी आमचेर विश्वास दवरून हे पावटी पयले पावटी हांगा काँग्रेस कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडला आनी एक महिलाक जिखोवन हाडला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो विश्वासाचेर आमी पूर्ण रावतली आनी तुमचे कितें काम आहा तितलें आमी करून दिवपाचें आयज उतर दिता.
सांग्या मतदारसंघाची उदरगती खातीर सांगेचो नवो आमदार सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी सांगेच्या नगराध्यक्ष आनी थळाव्या जिल्हा परिषद वांगड्यांनी केल्या. सांगे मतदारसंघातलो भाजपा उमेदवार सुभाष फळदेसायान जैताची खास रॅली काडून आपली खोस मनयली. ह्या फावट सांगे वाठारात उदरगत जावपाक जाय अशी मागणी करीत नगराध्यक्ष कॅरोज क्रूज आनी जिल्लो पंचायतीचो वांगडी सुरेश केपेकारान केल्या. भाजपाक उडोवपाचो यत्न खूब जाणांनी केलो पूण भाजपाचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. देव दुर्लभ अशे निश्ठावंत क्रियाशील प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक आमचे सांगेचे मंडळ आणि आमचे सगळे ज्यो समितीज आसात बाकीच्यो तांकां हे समर्पण आसा. तशेंच आमच्या सांग्यावेले जनतेचो हांव खूब खूब आभारी आसा. सांग्यावेल्या मतदारांनी करोडो रुपयाचेर लाख मारून आपूण लाचार जावचे ना आनी सांग्यार एक योग्य नेतृत्व कशें आसा तें दाखोवपा खातीर केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचा हो पयली फावटी न्हय. युरी आलेमांव 2012 आयलो, भायल्यानसान आयलो, आक्रमण केलें, सगळ्या लोकांक दिसलें की हे सगळे आमी व्हांवून गेले. परत रिजल्ट आयलो, हांव निवडून आयलो. गेले ते फावटीक आमकां उडोवपा खातीर बाब सावडेकार म्हणटा भायल्यान आयलो. ह्या फावटी सावित्रीन आक्रमण केलें बेतलांतल्यान 60 किलोमिटरा वेल्यान. बाबू कवळेकर ह्या सायडीन डेप्टी सीएमाची बायल हांगा आमच्या अधिकृत भाजपा उमेदवार म्हणजे म्हजे अगेन्स्ट हांगा हे करता. मताक 5,000 10,000 दिवन सगळे व्हांवून उडयले आनी म्हणटाले की आमचे कडेन पयशांच्या धरणाची एक मोठी गेट आसा, ती गेट ओपन करतकच सांग्यावेले सगळे मतदार त्या लाटे बरोबर वतले आनी बेतलांतल्या तळपार पडटले. आयज कोण तळपार पडला हे सगळे जनतेन दाखोवन दिल्ले आसा. सांगेची जनता लाचार ना. आमचे हे देव दुर्लभ प्रामाणीक निश्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्यांचो हो विजय आसा. हो फक्त सुभाष फळदेसायाचो ना. मांद्र्या मतदारसंघान वट्ट 22 वर्सां उपरांत मोगोपाचो उमेदवार वेंचून आयलो. मांद्र्या क्रिस्तांव मोगोपा वाटेन उबे रावले. मांद्र्या 87.5% मतदान जालें. जीत आरोलकर 10,387 मतांनी वेंचून आयलो. दुसऱ्या वाटेन दयानंद सोपटेक 715 मतांनी हार खावची पडली. जाल्यार अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 5,811 मतांचेर समाधान मानचें पडलें. हे मांद्रेकारांचें जैत. जाणी आमकां अखेर मेरेन सांगात दिलो तांकां हे जैताचें श्रेय मेळटा. दोन 2017 वेंचणुकेन दयानंद सोपटेन काँग्रेसीचे उमेदवारीचे जैत मेळयल्ले. दयानंद सोपटे 16,490 मतांनी जिखलेलो. सोपटेच्या मतांनी टक्केवारी एकूण 60.85% आसली. जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 9,371 मतां पडलेली. 34.1 मतांचे टक्केवारीन पार्सेकराक हार खावची पडलेली. शुक्रारा दिसा एका दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सारकें उणें जाल्यात. शुक्रारा 1,159 चांचण्या उपरांत 13 दुयेंती मेळ्ळे. जाल्यार 19 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.40% आसात. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,187 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,256 दुयेंती बरे जाल्ल्यान सध्या 101 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,086 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले. जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले.
मये पंचायत वाठारांतल्या शारदानगर कॉलनी आणि केळबाय वाड्या वयल्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. ह्या वाठारांत उदकाची समस्या उप्रासल्या अशी लोकांची कागाळ आसा. फाटल्या सुमार 1 म्हयन्याच्या नळाक धड उदक येयना देखून लोकांचे हाल जाल्यात. खास करून बायलांचे तर खूब हाल जाल्यात. सध्या शारदानगर कॉलनी टँकरा वरवीं उदका पुरवण जाता, मात काम धंदो सोडून लोकांक उदकाक लागून तिश्ठत रावचें पडटा. हे आतां आमकां दिसता अंदाजान म्हणशात जाल्यार 1 म्हयनोभर तरी उदक ना सध्या आमकां हेवटे. आनी हे उदक कितें जाला, मेन रोड लायन जी खणलेली आसा, सो तेका लागून हे उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लेलो आसा आनी सगळ्या कडेन ब्लॉक पडलेले. आनी तितूर आनी एक तो केबल वयता म्हणून ते पायपलायन फुटात आसा आनी ट्रकूय चालू आसा सध्या हेवटे. सो तितूंतल्यान घरांतले जे प्रत्येक घरांनी पायपलायन वयता ती सुद्दां फुटलेली आसा. तेका लागून आमकां हे म्हयनोभर जालो आतां हे आमी त्रास काडटा. डेली टँकर येता, टँकरांतल्यान आमी उदक घेता आनी अशेंच सरकारा कडेन इतकेंच मागता की हे बेगिनात बेगीन पायपलायन सारकी करची, टोटल रुलाचेर हाडचे, हे सगळे पायपलायन प्लस रस्ते सगळे रुलाचेर हाडचे आनी सगळ्यांकूच सुखान दवरपाचे. तेका लागून हांव मागता की सरकारा कडेन ही पायपलायन बेगिना सारकी करची. आमी कामां वयपाचे जाल्यार कामाचे उदकाक लागून आमी कामाचे सुद्दां रावल्या आनी हे टँकर येतकून आमी हो उदक म्हणजे टँकरांतल्यान उदक घेता आनी तेज्या उपरांत आमी कितें कामां आसा ते कामां वता. तेका लागून बेगिनात बेगिना ही लायन सारकी करची, शारदानगराक उदक मेळचें बरे भशेन, इतकेंच मागता. उदकाची पायपलायन आनी दुसरे वटेन केबल घालपाक मयां रस्ते खणल्यात. तातूंत भर म्हळ्यार मिनाच्या येरादारीक लागून उदका पुरवण करपी पायपलायन लिकेज जातात देखून उदकाची समस्या उप्रासल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संवसारीक अध्यात्मिक गुरू श्री रवी शंकर हांची प्रेरणा घेवन आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, स्लोवाकिया आनी हेर युरोपियन देशांतल्या वावुरप्यांनी मनीसपणाचे भावनेन युक्रेन आनी पोलंडांतल्या भारतीयांक मजतीचो हात दिवपाचो वावर सुरू केला. आडकून पडिल्ल्या भारतीयांक अन्न, कपडे आनी निवारो दिवन तांकां देशांत हाडपा खातीर हे वावुरपी जाता तितली मजत करतात. रशियेच्या आक्रमणाक लागून त्रासान पडिल्ल्या युक्रेनांतल्या हजारांनी लोकां खातीर हे वावुरपी देवदूत थारल्यात. श्री रविशंकर हांणी स्वता जायत्या पिडेस्त लोकां कडेन संपर्क साधून तांकां धीर दिला, तांकां मजत करपा खातीर विश्वासू आपसेवकांक धाडल्या. Today, Europe is going through tremendous pressure and such a crisis which it has not seen since World War II. And there is distress, fear and anxiety everywhere. And at this time, I really congratulate the volunteers of Art of Living who are putting their heart and soul to help people on the streets, to help the refugees who are fleeing from Ukraine. And there are families with small kids of just 2 months old, nursing mothers, pregnant women, they're all fleeing. Our Art of Living volunteers and teachers are housing them, taking care of their basic needs.
Let's all join together and help our people who are in need of it today, now. फाल्गुन महिन्यात 5 ते 15 तारीख मेरेन श्री माया केळबाय पंचायत देवस्थानान मये गांवान वर्सावळीचो कळस उत्सव उमेदीन मनयलो. देवाचे सगळे मानकरी आनी भक्त उत्सवाक हाजीर रावन देवाचे दर्शन घेतात. ह्या कळस उत्सवाक शेकड्यांनी लोक उपस्थित लायतात. तशेंच फुलांनी हो कळस सजयतात. देवाचे मानकरी भक्त नाचून खेळून हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.